देशात सरकारी खात्यांचे रूपांतरण जसे महामंडळात जाला तसे गोंयांतूय जावं येता। महामंडळात ओबीसी खातीर आरक्षण ना देखून ल्हव ल्हव सरकारी नोकऱ्यो लेगीत ओबीसींच्या हातांतल्यान निसटपाक शकतात असो दावो आदलो उपमुख्यमंत्री दयानंद नार्वेकारान केला। गोंय ओबीसी महासंघान परवरे घटना दीस मनयलो। मुखेल सोयरे ह्या नात्यान नार्वेकारान ओबीसी आरक्षणाचेर विचार मांडले। सरकार ओबीसी खातीर आरक्षण दितलो ही आस्त आमी सोडून दिवपाक जाय आणि ओबीसी संघटनेन आपली चळवळ मजबूत करपाक जाय। राजकीय आणि हेर आरक्षण हक्क मेळयतलो जाल्यार बिहारावरी गोंयांतूय जातीय जनगणना करपाची गरज आसा अशें नार्वेकारान सांगलें। जो देश आज चल्ला तो देशान जे गव्हर्मेंटाचे जे वेल्थ आसा ते हळू थोड्या लोकांच्या हातीन वचपाक लागला आनी त्यामुळे रिजर्वेशन येतले किंवा ना हो एक डाउटफूल प्रोसिजर आहा। महाराष्ट्रान मदीं एक चळवळ जाली मराठा तशें पळयत जाल्यार बारीक पळयलें जाल्यार मराठा समाजान सदांच ते राज्य केलां पूण तेवूय आयज भियेतात की ज्या तरेन त्या जेन्ना ते राज्यकर्ते आसतात तेतूंत भितर थोडे अशे लोक आसतात दुसऱ्या समाजाचे ते चित्र बदलतात। तेंचे कडेन जशे जशे त्यो पोर्टफोलियो गेले ते आपले पॉलिसी ते घालतात आणि त्यामुळे ते ओबीसी रिजर्वेशन एससी रिजर्वेशन एसटी रिजर्वेशन कुशीक चालले। गव्हर्मेंट खूब तरेन विचार करता की हो कशें रिजर्वेशन कावर करप आनी तेज्या खातीर अत्यंत म्हत्वाची ती जनगणना जी आसा जी बिहारान जाल्या ती सबंद हिंदुस्थानान जावंक जाय आनी ती सरकार करपाक फाटीं रावता कारण ओबीसी समाज हो प्रचंड प्रमाणान वाडला। सरकार खऱ्यांनीच ओबीसी खातीर वावुरता काय असो प्रश्न नार्वेकाराक केलो। ताणें प्रमोद सावंताचेर फार पेटयले आणि खासदार श्रीपाद नायकाची तोखणाय केली। प्रमोद सावंत हो बहुजन समाजातलो मुख्यमंत्री तरी लेगीत ताचें कांयच चलना। श्रीपाद भाऊन बहुजनां खातीर कितें कार्य केलां अशें म्हाका दिसना पूण तो मनीस बरो म्हणून बहुजन समाजातले लोक ताका मानतात अशें नार्वेकार म्हणटा। एकदा मनीस त्या उच्च पदाचेर पावलो की तो विसरता की तेजो तो सगळे सायडीक आसता ते बहुजन सोडून दुसरे लोक असतात त्यामुळे तो हळूहळू तसो विचार करूंक लागता। ही परिस्थिती आहे। गोंयचो मुख्यमंत्री आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री तो कित्याक दितलो ओबीसी रिजर्वेशन ना सपोर्ट म्हणटा तुका ओबीसीचे रिजर्वेशन ओबीसीच्या लोकांनी घेवंक जाय झगडून तो काय मेळना हांगा चळवळ केल्या शिवाय मोर्चा काडल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळना। ही चळवळ जाल्यारूच ते मेळटा। तूं फाल्यां 5,000चो मोर्चा काड ओबीसी खंयचें सरकार ना म्हणटलें सांग। श्रीपाद भाऊन बहुजनां खातीर कितें काम केलां म्हाका तरी खबर ना पण मनीस अत्यंत बरो कोणाक कांय दुखयना शांतीपूर्ण आपले मार्गस्थ करीता पूण ते समाजाक दिसता की एक बरो मनीस आमच्या भितर आसा नाल्यार ती शिंगां आसलेली जर गाय येत जाल्यार ते आसा तेवूय कॉलेप्स जातले। त्यामुळे श्रीपाद भाऊ चलतलो ताका उडोवपाक खूब प्रयत्न करतलो पूण मनीस एकदम बरो। गोमंतक टीव्ही खातीर परवरेच्यान समीप नार्वेकार।